एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय ऋत्विक. हाय म्हण. हाय गाइस, बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आई तुमका हाय खय? आईचा आवाज ना तर आम्ही सगळी बरी आसा. आज आम्ही भायर सरला वचपाक एक रेस्टॉरंटान जेवपाक वयता. तुमकां खबर आहा आमचे एक मंथली एकदा ना दोनदा एक रेस्टॉरंट फावट मारता आम्ही, नशें ना? हांव फ्री आसतना. हय, हांव फ्री आसतना आमचे अशें प्लॅन आसता मंथली एकदा तरी आमकां रेस्टॉरंट एक्सप्लोर करूंक जाय, जे रेस्टॉरंट आमी केन्ना वचोंक ना. सो आयज प्लॅन केला वचपाचें. आयज सामके बरें आहा भायर, नशें ना? दमट आहा, कित्याक बेळगांव आयज पावस पडला. बेळगांव पावस पडला म्हणून हांगासर आयज सामके दमट आहा, असो काळोख कसो पावस येतलो खंय दिसता. काळोख जाला पळय, नशें ना? आनी हांगा हे फ्लायओव्हर बांदला न्ही, तुका आनीक काळोख दिसता. येतलो दिसता म्हाका, येयला पावस हांगा पडचे ना हांगा पावस पडचो ना. हय, हांगा फ्लायओव्हर सकयल रावंक मेळटा पावस पडल्यार. ओके, तो जोक अपार्ट सायड दवरया. ओके, सो आयज आमी अशें प्लॅन केला वचपाचें एक रेस्टॉरंटान, जे रेस्टॉरंटान आमी केन्ना वचोंक ना. थंयचें जेवण जेवया, मागीर तुमकांय हांव सांगता थंय वचप काय ना, कितें जेवण कशें टेस्ट आहा. ओके, सो आयज आमी वयता शिला की जवानी रेस्टॉरंटाचें नांव आसा शिला. हें पडटा वास्को चिकालीम, नशें ना? हय, तो फर्स्ट टायम वयता आमी. आयज आमचे कडेन दोन कडेन प्लॅन आहा वचपाचे, ते मागीर नेक्स्ट शूट करतले हांव. आनी खंय वयतले ते तुमकां सांगचे ना, आतां नेक्स्ट ब्लॉग येतलो. ओके, सो आयज आमी वयता शिला बार रेस्टॉरंट. ओके, सो तुमकां हांव वयतना दाखयता ते रेस्टॉरंट खंय आसा, खंय पडटा. तुमकां हांव वयतना व्हिडिओन दाखयता. ओके, की आमी हे फर्स्ट टायम वयता, सो आमी गुगल ओपन करून वयतली. ओके, सो पळोवया थंय. पयले आमी भायले म्हणजे अशे व्हिडिओ पयले गुगलान, बरें आहा नशें ना? बरें आसा, पळोवया कशें कितें तें जेवण. ओके, आयज संडे आसा, थाली मेळटा काय ना कांयच खबर ना. सो थंय गेले की तुमकां दाखयता हांव. ओके, सो चला. सो आतां आमी पणजेंतल्यान भायर सरता. आनी सो आतां आमी हो रोडर वयता मारगांव. आनी तुमकां हांव सगळे स्पॉट सांगतले खंय आमी लेफ्ट रायट बीन घेता न्ही, ते तुमकां हांव सांगतलें. कित्याक तुमकांय मागीर वचोंक न्ही रेस्टॉरंटान मातशें बरें पडटलें. आनी हे रेस्टॉरंटाचें कितें हें आहा पळय लोकेशन, हें हांव डिस्क्रिप्शनान घालतलेंच. प्लस तुमकां हांव वयता दाखयता रोड खंय खंय वयता ते. ओके, सो आतां आमी भायर सरला. सो आतां आमी पळया जुवारी ब्रिजा कडेन पावल्ले आसा. आतां खंय ना कोर्तालीम सकल सकल रोड घेता आमी स्ट्रेट वचना. ओल्ड तो न्ही, ओल्ड रोड. सो आतां आमी थंय वयता. सो आतां आमी तो रोड घेता वास्को. तो स्ट्रेट आहा तो मडगांव, हो आहा तो वास्को. येस, तुमकां हांव शिगमो हांगाचो दाखयता एबड्यात. दीस इयर आमी शिगमो वचोंक ना, सो हेंच पळया शिगमो. सो पावले आमी. हय, तुमकां ना की बाबा आमी ते वास्कोचे वास्को स्ट्रेट रोड येयला आमी. लेफ्ट रायट ना घेवंक ना. जेसिंता न्ही आयलँड, जेसिंता आयलँड पळय थंय. ओके, सो हे हायवेचेरूच आसा, काय तुमकां सच्चे पडचे ना, भितर ना हें. ओके, सो पावली आमी, दाखयता तुमकां. सो हें पळयात, आमी हो स्ट्रेट रोडार येयल्ले हांगच्यान अशें. आनी हें आसा रेस्टॉरंट शिला. हें पळयात, शिला प्लेटिंग गोवा सिन्स 1985. सो हें अशें आसा. आनी हे जे रेस्टॉरंट आनी शिला जस्ट हायवेचे सायडीनूच आसा. थंय तुमकां सच्चे पडचे ना. आनी ते फुडें आसा जसिंता आयलँड. तर शिव गाडी पार्किंग करता. गाडी पार्किंग करपाक हांगासर आसा स्पेस. हे पळयात, नानू कुकू 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 कुकू. हे ताका म्हटलें न्ही कुकू कुकू, तो बरो स्मायल दिता. इश्वीक कुकू 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 कू. अर्दे न्हीद जाली. ओके, हांगा पाक केला. चल, सो चला या आमी. चल, सो बरें हांगा वॉटर फावंटन आसा. मनी प्लांट बघितलं, बरें आला. फिश आहा रे भितर, फिश ना.
सो तुमकां न्ही हांगासर दाखयता हांव रेस्टॉरंटाचे टायमींग बी कितें आसा हें पळयात. लंच ओपनिंग 11:30 to 3:30 आनी डिनर ओपनिंग 7 to 11. आनी हांगा सगळें बरयलां टुडे स्पेशल कितें कितें आसा तें. ओके तूं आनी हांव लागीं बसया. हां बस. सो हांगासर आमकां मेळ्ळो टेबल. काडक दी. सो तुमकां दाखयता हांव मेनू कार्ड. हें पळयात. सलाड सूप बी सगळें आसा हांगासर. स्टार्टर फिश बी सगळें पळयात. तामोसो बीन चोणाक क्रॅब्स चिकन आयटम मागीर हांगा आसा मटन आयटम मागीर बीफ पोक. हांगा आसा वेज करी ग्रेवी मेन कोर्स ब्रेड करी ग्रेवी नूडल एक्स्ट्रा सगळें आहा. ओके सो पळोवया कितें. सो हांगासर शिवनाथाक फ्रेंड मेळ्ळो. शिवनाथा वळखता. यमुना बार रेस्टॉरंट आसली परवरी तेन्ना फेमस थंय ना. 10 वर्स तो थंय काम केलां खायने. तो वळखलो शिव ताका. ओ साहेब ओ साहेब थंय थाली कितें थाली 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 कितें इसवण आनी काय थाली नाही. थाली फक्त किंगफिश. थाली आमकां दाखवूंक जाय लोकांक. आनी सायडीक आमी आनी कितें घेतले. ओके सो आयस खंय. ओके कितें तुमचें तुमच्या हांगा रेस्टॉरंट कितें बरें आहा पळय तें हाडून दवर तूं. खावपाचें काम करता आमी. ओके शिनाडे एक कर. बोंबील खायना. एका फ्रूट पंच. सो हें आसा फ्रूट पंच मोजिटो. आमकां स्पेशल ड्रिंक करता खंय तो. हें बी घालनाका सोरो बीन. आमचो बॉस सोरो पिना. तो म्हणपालो आपूण कितें बरें करता म्हणपालो. हाड म्हटलें करून. चल ओके 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 पळोवया पळोवया. आमकां तिगांका डिफरंट हाडटा खंय तो. टेस्ट पळोवया. टेस्ट पळोवन खावन पिवन सांग कशें आहा तें. फ्रूट पंचें बरें आहा. तूं फुडलें वचा खावपाचें. सो तुमी पळोवंक शकता हें फूल नळ्याचें आसा आनी बरें आसा. आनी वयर हायट आनी तें बरो वारो येता. एक्चुली फॅनाची गरज ना पळोवपाक गेल्यार. बरो वारो बीन येता. लायट म्युजीक बीन लायला बरें दिसता. हें कितें म्हणलें. वर्जीन डायकुळी बरी दिसता न्ही. सो तो बोलो हें स्ट्रॉबेरी नांव विसरलें हांव. वर्जीन डायकोटी म्हणटा. आई मेल्ट जाता का तें. बरें
कटलेट फिश कटलेट हे आसा फिश कटलेट कसले फिश बांगडे बांगड्याचे कटलेट आणि शिणाने मोठे आ शिणाण्यो बरे सामके मोठे आसा चणक बरे पोसता आणि चणाक रवा फ्राय आमचे मसाला हांगा फेमस आसा ग्रीन तुमचे मसाला ग्रीन मसाला न्ही सो आमची थाली तेंचे न्ही खूब सिंपल आसा ताणें ऑलरेडी सांगलां आमकां तेंची थाली न्ही खूब सिंपल सो हांगासर भाजी हें म्हाका दिसता वांगीची भाजी पिकल आसा आनी हें कडी म्हाका दिसता प्रॉन्स न्हू हें सांगता तुमकां आनी हें इसवण तेंचे न्ही थाली न्ही खूब सिंपल आनी अशें तेंचे डीश न्ही खूब फेमस आहा मागीर खावून सांगता तुमकां कशें आहा तें सो हांगासर तुमी पळोवंक शकतात थालींनी चड आयटम नासलेले जस्ट तेजे इतलेच आयटम आसता फ्राय भाजी पिकल रायस आनी करी रायस न्ही तुमकां हांगा दोन भशेन मेळटले बासमती नाजाल्यार उकडे सो आमी न्ही हांगासर उकडे घेतलेले आनी करी आसलेले फिशाचे हेड ना किंगफिशचे हेड तेजे करी केलेले करी सामके टेस्टी आसलेले आनी हांगासर आसलेले ब्रिंजॉल भाजी म्हाका तितले लायक जावंक ना ओके आसलेले पिकल आनी फीश फ्राय न्ही आमी घेतलेले किंगफीश न्ही ग्रीन मसालान फ्राय केलेले सो म्हाका न्ही तितले लायक जावंक ना ग्रीन मसालान फ्राय केलेले आनी फ्रेश आसलेलें नुस्तें आनी फीश न्ही जेन्ना रेड मसालान जेन्ना फ्राय करता पळय तें सामकें खावंक बरें लागता आनी ओवरऑल ड्रिंक सामकें बरें आसलेलें बांगड्याचे कटलेट घेतलेले तेय मातशे ओके आसलेले तितले ग्रेट हांव म्हणूं शकना ओके आसलेले शिणाण्यो फ्रेश आसलेले फीश आनी हे चणाक फ्राय घेतलेले आमी मसाला फ्राय ते बी ग्रीन मसालान फ्राय केलेले ते बी मातशे ओके आसलेले सो ग्रीन मसाला इतले म्हाका लायक ना कळ्ळें न्ही इफ ते आनी चड स्पायसी नासलेले ग्रीन मसालान न्ही अशें स्पायसीनेस केले न्ही खावंक बरें लागता स्पायसी तर बिलकूल बी नासलेले सो ओवरऑल हेंचें जेवण न्ही ओके आसलेले ओके जेवून घेता आमी मेळटा तुमकां सो हांगा घेतला आमी चिकन रुईस मारीन आनी प्रॉन्स फ्रायड रायस सो तेंच्यांनी चिकन तुमकां खावंक सांगता बरें गे बरें किंगफीश केलें न्हय तें बोडका बीन आसा म्हणजे हेड बीन घालून कधी केला पण बरें टेस्टी आहा सो हांगा न्ही तुमकां उकडे नाजाल्यार सो हांगा तुमकां उकडे नाजाल्यार बासमती मेळटा रायस आमी उकडे घेता सो आमचें जेवण जालें आतां इशुकाचें तेन्ना हांव खिचडी करून हाडलेलें सो आमचें उरलां डेजर्ट खावपाचें सो तें म्हणटा मागीर ऑर्डर करया पयलीं एका खावया म्हणटा टायम जालो न्ही ताका लागून सो आमी डेजर्ट घेतला कॅरमल पुडिंग हें पळयात बरें ताका हें केलां प्रेजेंटेशन तशें ना हें पळय वयर क्रीम घातला खावून सांगता तुमकां घेतला आमी कित्याक स्टमक स्टफ जाला तूं म्हणटा हांवें पुडिंग करूं ना खंय आतां घेतला तें खावपाचें आनी खंय बरें सॉफ्ट सामकें बरें तर तुमकां हांगा दाखयता हें पळयात चणक रवा फ्राय 650 शिणाण्यो फ्राय 600 फीश कटलेट 350 चिकन लुजी मारी 340 मागीर गोवन फीश थाली घेतला आमी 180 रुपीज फीश थाली हे किंगफीश थाली रेट आसा 180 फ्रायड रायस 240 कॅरमल पुडी 120 फ्रूट पंच 280 आनी वर्जन डायक्विरी 280 अशें आसा प्रायस हे पळयात सो जालें आमचें जेवण बीन आतां तुमकां हांव सांगता रिव्यू दिता जेवणाचे ओके सो जशें तुमी पयलें आसतलें थाली किंगफीश थाली तुमकां मेळटा आनी ते थालीन न्ही चडशे कांय ना आयटम फक्त भाजी लोणचें आनी करी आनी फ्राय आनी उकडे शीत आतां फ्राय थाली बद्दल हांव उलयतां थाली बद्दल करी सामकी टेस्टी आसलेले आई आवडले हय करी टेस्टी आसलेले आनी फ्राय न्ही ग्रीन मसाला फ्राय केल्लेले तितले म्हाका लायक जावंक ना पण नुस्तें फ्रेश आहा नुस्तें फ्रेश आहा पण ग्रीन मसाला फ्राय केल्ले तितले आमकां लायक जावंक ना सी म्हाजे
जिबीचे टेस्ट वेगळे, शिवाचे वेगळे, आईचे वेगळे, तुमचे वेगळे, कळ्ळें न्ही. जे की म्हाका आवडटले पळय तुमकां लायक तुमकां आवडूंक शकना, जे की तुमकां आवडटले पळय ते म्हाका लायक जावंक शकना. सो हे आमचे तिगांचे रिव्ह्यू, कळ्ळें न्ही. सो तिगांचे रिव्ह्यू तुमकां सांगता की सगळ्यांक टेस्ट न्ही डिफरंट आसता. सो आमकां ते फिश किंगफीश फ्राय तितले ग्रीन मसाला लायक जावंक ना. सो हें जालें थाली बद्दल. करी बेस्ट आहा. आमी घेतलेले शिणाण्यो सायझीन बरे मोठे आसा, नुस्तें फ्रेश आहा निशनाथ. हय. आणि ग्रीन मसाला फ्राय केला, तेही ग्रीन मसालान फ्राय केला, पण बरे असलेले. मागीर आमी चणाक घेतलेले, तेही ग्रीन मसालानूच, चडशे तेंच्यांनी ग्रीन मसालानूच फ्राय केलेले, पण तितले आमकां ते अशें लायक अशें जावंक ना. पण नुस्तें फ्रेश आहा, नुस्तें फ्रेश आहा. मागीर आमी घेतले चिकन तरी म्हाका तितलें लायक जावंक ना. तेंच्यांनी डिफरंटूच नांव कितें सांगलेलें ताणें निशनाथ, तितलें आमकां लायक जावंक ना, लायक जावंक ना आमकां. मागीर आमी आनी कितें घेतलेलें आमी कॅरेमल पुडिंग ऑसम टेस्टी आसलेलें. आनी कितें घेतलेलें आमी निशनाथ, ज्यूस तुमी ट्राय करात. ते मोजिटो घेतलेले, मागीर फ्रूट पंच, हे सगळें बरें आसलेलें, पण तितलें आमकां लायक अशें म्हणूंक शकना. अशें डिसअपॉयंट जालें आमी निशनाथ. जशें आमी चिंतलेले, तुमी पळोवंक शकता लोक सामके भरलेले, आतां तरी लोक सामके भरला ताका लागून. ओके. सो जशें आमकां दिसलें जेवणा बद्दल हें आमी तुमकां सांगलें. इफ तुमी 10 आउट ऑफ 10 पैकी हांव दितलें 7. शिनाथ 7. आई खबर ना, आई आसूं. एक 7-6. ओके. तितलें आमकां म्हणजे इतलें आमी हॅप्पी ना अशें, कळ्ळें तुमकां. सगळें नुस्त्यांच्यांनी ग्रीन मसालानूच फ्राय केल्लेलें, पण ओके. आणि चणाक रवा फ्राय घेतलेले, ग्रीन रवा फ्राय 3 आसलेले पीस, सो उरले आमचे. आणि कटलेट, बांगडाची कटलेट तरी म्हाका तितलेशें लायक जावंक ना. इतले मोठे तेंच्यांनी फ्राय केल्लेले, म्हणजे इतले आमकां अशें लायक जावंक ना. सो उरलेले कटलेट एक उरले, चणाक एक उरले, आणि चिकन थोडेशें उरले. पार्सल करून घरा हाडला, कित्याक जेवण मागीर वेस्ट करूंक जायना ती जावं. ओके. तशें आसलेलें जेवण. ओके. तो अशें आसलेलें शिला रेस्टॉरंटचें जेवण. ओके. सो इफ तुमकां एक ट्राय करूंक जाय तुमी येवं शकता, पण थालीन चड आयटम ना, तुमी बाकीचे सी फूड तुमी अशें ट्राय करूं शकता. ओके. आनी आमी घेतलेले फ्रायड रायस सामके सॉल्टी आसलेले. करें न्ही गे? तुका चड, तुका काय खबर ना. फ्रायड रायस सामके सॉल्टी, म्हणजे इतले मीठ पडलेले चड, पण इतले लायक जावंक ना म्हाका. एका लागून आमी ते घेतलेले तरी, तुका लागून मीठ चड पडले. ऑयली अशें ना, कांय ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. मीठ चड पडला. सो इतलेच. सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. सो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. I love you friends. Please do comment and subscribe to my channel. बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट आहा, हांव विश करता. सो नाव आसा राजश्री नाईक. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे राजश्री नाईक. Happy birthday and many blessings to you. May God make all his come. Happy birthday. चला बाय. Bye.